गोयचो ताजमहल कोसळटा। कला अकादमीच्या आउटडोर ऑडिटोरियमाचे हे चित्र। स्लॅब कोसळ्ळो। शेनवार सावन स्लॅब कोसळपाक सुरवात जाल्ली। सोमारा स्लॅब जमनी। हो प्रकार लिपोवपाक जायते यत्न जाले, मात सोमारा प्रुडंट ग्राउंड झिरो पावले। हे पळयात सेक्युरिटीन आडोवपाचो यत्न केलो। तू कोण दे आडोवपी कोण तू आडोवपी कोण तुझी प्रॉपर्टी आणि कोणाची ड्यूटी करता आम्ही आमची ड्यूटी करता तू पोहू शकता हो सेक्युरिटी पळय माझी ड्यूटी करता। मात प्रुडंट स्पॉटार पावले आणि ताज महलाची दशा उक्ताडार हाडली। कला अकादमीतलो जो स्लॅब ऑडिटोरियम हो कोसळ्ळो पयलीं तुमी ब्रेकिंग पयले आसले। आमी आतां भितर आहा जो मेन ऑडिटोरियम हांगा आउटडोर जे सगळी गॅदरिंग आहा ही चडशी भुरग्यांची हांगा जाता आसतली। तुम्ही पयले आसली स्टेज हाच्या पण जो वयलो स्लॅब आहा हो फूल कोसळ्ळो। टेंडर जावच्या पयलीं कला अकादमीच्या काम चल्ला म्हूण विधानसभेन इश्यू आयिल्लो। तेन्ना कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन ताज महलाची देख दिल्ली। तोच फॉर्म्युला मंत्र्यान वापरिल्लो, मात कामाचो दर्जो पळयत जाल्यार मंत्र्याचो फॉर्म्युला फेल म्हूण कळटा। मजगती प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक गाठलो। तो म्हणटा प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर इन्स्पेक्शन करून आपणाक कळयतलो। इन्स्पेक्ट केली सगळे रिपोर्ट करपाक लायला, रिपोर्ट सबमीट जातलो, सगळी इन डिटेलान इन्क्वायरी जातली। आज तुम्ही डिस्क्राईब म्हणलं की IIT चेन्नई तिका कोणाक म्हणतात ते कितें फायनलायज करता मरे आमी अजून कोरोना करतले। पण हेच्या पयलीं कन्सर्न करपाक सेम कंपनीक दिला आनी परतो तेका टेंडर दिलो। प्रायमरी पळय कित्या खातीर जालें अशें एक्झॅक्टली कित्या खातीर जालो तेजी इन्क्वायरी करपाक लायता। कला अकादमीच्या कोसळ्ळा ते 43 वर्सां पयलींचे स्ट्रक्चर PWD कडल्यान रिपोर्ट मागला। रिपोर्ट येतूकच आपूण उलोवंक शकता म्हूण मंत्री गोविंद गावडे उलयलो। एक्चुअली स्लॅब एक म्हणल्यार लक्षांत दवरपाक जाय की कला अकादमीची बिल्डिंग आणि हो जो स्टेज जी आसा स्टेजीचो जो फॅब्रिकेशन स्टील स्ट्रक्चर जे आसा तें पडिल्लें आहा आणि त्या बिल्डिंगेचे आणि ही जी स्लॅब आसा डिफरंट स्ट्रक्चर आसा हो एक विषय। आणि ह्या संदर्भात हांवें PWD कडेन रिपोर्ट मागिल्लो आसा वॉट इज द मेन कॉज, कारण कित्याक आनी कितें खातीर ह्यो कांय गोश्टी घडल्यो ते करपा खातीर। आनी तो जेन्ना रिपोर्ट जेन्ना आयलो त्या वेळाचेर हांव तुका चड एक्सप्लेन करपाक शकतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।